जुआंवाक प्रकाशवनी चॅप्टर 22. तेन्ना देवदूतान म्हाका जिविताच्या उदकाची कोंचे परी जिगजिगीत एक नोद दाखयली. देवाच्या आनी मेंढऱ्याच्या शिवासनांतावन ती भायर सरताली आनी शाराच्या मुखेल रस्त्या पर्यान व्हांवून पावताली. नदीचे दर एके देगेर जिविताचें एक झाड आसलें. तांकां वर्सांत 12 पावटी दर म्हयन्यांत एक पावट फळां जातात. राष्ट्रांच्यो पिडा काडूंक तांच्या पानांक गूण आसा. शिराप पडलोलें थंय कांय आसचेंच ना. शारांत देवाचें आनी मेंढऱ्याचें शिवासन आसतलें. ताचीं चाकरां ताका भोंवतलीं. तीं ताका रूप पळयतलीं आनी तांच्या कपालांनार ताचें नांव बरयल्लें आसतलें. रात आनीक आसची ना आनी तांकां दिव्यांच्या वो सुर्याच्या उजवाडाची गरज आसची ना, कित्याक खुद सर्वेस्प देव तांचेर आपलो उजवाड घालतलो आनी तीं सासणाच्या सासणाक राजवट चलयतलीं. जेजूचें निमाणें येणें. उपरांत देवदूतान म्हाका सांगलें, हीं उतरां विस्वास फावो आसलोलीं आनी खरीं. प्रवाद्यांक पेरोण दिता त्या सर्वेस्परा देवान वेगीं कितें घडचें आसा तें आपल्या चाकरांक दाखोवंक आपल्या दुताक धाडला. पळयात, म्हणटा जेजू, हांव रोखडो येवचो जालों. ह्या पुस्तकांतलीं बाकितां सांबाळटात तीं सुभागी. हांवें जिवांवान ह्यो सगल्यो वस्तू आयकल्यात आनी पळयल्यात. आनी सगळें आयकून आनी पळयोवन जायना फुडें म्हाका हें सगळें दाखयल्लें तें देवदूताक भोजूंक ताच्या पांयां साश्टांगी पडलों. पूण ताणें म्हाका सांगलें, अशें करूं नाका. हांवूय चाकर तुजे सारको, तुज्या भावां प्रवाद्या सारको आनी ह्या पुस्तकांतलीं उतरां सांबाळटात तांचे सारको. फकत देवाक तुवें भोजूंक जाय. आनी ताणें म्हाका सांगलें, ह्या पुस्तकांतलीं बाकितां शिक्को मारून धांपून दवरूं नाका, कित्याक काळ लागीं पावला. खोटेपण कोत्तात तांणी खोटेपण करीत रावचें आनी मेळ्ळीं आसात तीं ओदीक मेळ्ळीं जावचीं. पूण देवाक मानवलोल्या मनशांनी देवाक मानता तेंच करीत रावचें आनी भोक्तिवंत मनशांनी आपली भोक्ती वाडोवची. पळयात, हांव परत येवचो जालों. सगल्यांक तांच्या जन एकल्याच्या कोडण्यां प्रमाणें फारीक करून म्हजी मजुरी घेवन हांव येतां. हांव आल्फा आनी ओमेगा, म्हणजे पयलो आनी निमाणो, अरोंब आनी शेवट. आपलीं वस्त्रां धुतात तीं सुभागी. अशें करून जिविताच्या झाडाचें फळ खावंक आनी दारवंट्यांतल्यान शारांत प्रवेश करूंक तांकां हूक आसतलो. पूण हें सगळें शारा भायर आसतलीं. पूण खोटी नश्टीं मनशां गाडीपण चलयतात तीं पोजडपणाक लबधल्लीं, खून करपी, कुड्ड्या देवांक भोजपी आनी उतरांनी तशेंच जिविताचे चालीन फटिंगपणां कोत्तात तीं. संपादनी. हांव जेजू, पवित्र सभांक ह्यो वस्तू कळीत करूंक हांवें म्हज्या दुताक तुमचेशीं धाडला. हांव दाविदाचे कुळयेची कोंबरी. हांव फांट्यांचें जिगजिगीत नखेत्र. आत्मो आनी व्हंकल अशें म्हणटात. हें आयकतात तितल्यांनी म्हणचें कोणाक तान लागल्या, येयात लागीं. जिविताचें उदक जाय तुमकां, येयात आनी फुंक्यां तें घेयात. जीं कोण ह्या पुस्तकांतलीं बाकितां आयकतात तांकां हांव जिवांव ही शिडकावणी दितां. ह्या बाकितांक कितेंय चोडोवंक कोणूय फुडें सरतीत जाल्यार तांकां फावो ती खास लावचे लावन ह्या पुस्तकार बरयल्लीं आसात तीं नश्टां देव तांच्या माथ्यार देंवयतलो. आनी ह्या पुस्तकांतल्या बाकितांतलें कोणूय कितेंय उणें करूंक फुडें सरतीत जाल्यार तांकां देव ह्या पुस्तकार बरयल्ल्यो आसात त्यो बासावण्यो भोगूंक दिवचो ना. जिविताच्या झाडाचें फळ खावंक आनी पवित्र शारांत ठिकाण करूंक
तांकां मेळचें ना. ह्या वस्तूंची साक्षी दिता तो अशें सांगता, होय हांव बेगीनच येतां. आमेन. ये सोम्या जेजू. सोम्या जेजूची दयाळाय तुम्हा समेस्तांक भोगूंक मेळूं. आमेन. देवाचें उतर हें.